राजकीय दुस्मान आशिल्ले दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ आणि सध्याचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या मध्ये आता गैर पेटपाची शक्यता आसा। कासरपालच्या संदीपक शिक्षण संस्थे खातीर इयत्ता 5वी आणि हायर सेकंडरीक मेळिल्ले परवानगेत आडकाठी हाडपाचो यत्न करता असो आरोप नरेश सावळ हांणी करून आमदार शेट्टी हांकां उसरावन काढला। शेनवारा संदीपक संस्थेचे पदाधिकारी, शिक्षक आणि पालकांच्या उपस्थितीत कासरपाल हांगासर घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान सध्याचे आमदार चंद्रकांत शेट्टीक उजरावन काढलो। कासरपालच्या संदीपक शिक्षण संस्थे खातीर इयत्ता 5वी आणि हायर सेकंडरीक मेळिल्ले परवानगेत आडखळी हाडपाचो यत्न करता असो आरोप आदले आमदार नरेश सावळ हांणी केला। की दिवचल ह्या आमच्या दिवचलेन एकच अशी बरी हायर सेकंडरी आसा आणि ती गर्दी पडटा आणि ती गर्दी जाता ती पळोवन आमी म्हटलें की आमच्या बोर्डान म्हटलें की एक लाटंबारचें हायर सेकंडरी सायन्स हायर सेकंडरी जावची म्हणून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडल्यान सायन्स स्ट्रीमीची परमिशन घेतलें। आमच्या कडेन परमिशन आसा, परमिशन घेतलें, ते परमिशन मेळटूक आनी आमी 2000 तेन्ना ते पूर्ण न्ही 2022 आमी ते सुरू करपाचे आसले। तर हेणे आमदार जातकूच पयलीं सद्या थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वचून हात पाय बडोवपाक लागलो आनी ताका परमिशन कॅन्सल करपाचें, ताका दिवपाचें ना। डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलें तुमकां सायन्स दिता आनी सायन्स ही स्ट्रीम एकच वचपाक फिजिकल ना ती एकच वचपाक म्हणून तेच्या बरोबर आर्ट्स जाय पडटा नाल्यार कॉमर्स जाय पडटा म्हणून आमी तेचे कडेन आर्ट्साचें परमिशन मागलेलें। तेंच्यांनी आमकां आर्ट्साचें परमिशन दिताय म्हणून सांगलें, पूण हो सत्यानाशी हो जो तयार जालो भस्मासूर आणि तेणी थंय वचून ताका सांगपाक लागलो की तूं ताका परमिशन कशें दिवना, तुमी आतां वचून लक्ष मारूंक शकता। जवळ जवळ 25 ते 30 लाख रुपया मोडून आमी लॅब्स तयार केल्ले आसा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सगळे तयार केल्ले आसा, पूण ह्या नालायकान थंय वचून ते सो अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा पळय त्यो पाड घालपाचें काम करता। लोकांचे जॉब हाडप, लोकांचे भुरग्याच्यो कितल्याशाच भुरग्याच्यो ट्रान्सफरी तेणी आज करपाक लागलेलो आसा। जेन्ना पळय तो स्कूल हाडोवपाक गेलो, जेन्ना पळय तो कॉलेज आमचे हायर सेकंडरी हाडोवपाक गेले म्हणजे तेणी महापाप केल्लें आसा। ह्या स्कुलान म्हाजे भुरगे शिकना आनी हे स्कूल बंद पडले म्हणून म्हाका काडीचो नुकसान जावचें ना, पण नुकसान आमकां लाटंबारसेच्या भागांतल्या लोकांचें जातलें। हांगासरली जी भुरगीं हांगासर शिकतालीं पळय, हांगा जी कंटिन्यू करतालीं तेंचें नुकसान जातलें। हांगा सायन्स स्ट्रीम हांगा येतली, जेंकां एडमिशन मेळनासलें त्या ह्या हायर सेकंडरींतल्यान तेंकां एडमिशन मेळपाचें, ती हांगासर बरी शिकपाची आनी तेंकां आमी मना पासून तेंकां शिकोवपाचें। हांगासर ह्या स्ट्रीमींत हांगासर ह्या हायर सेकंडरींतल्यान कितलेशे दोतोर जावपाचे, कितलेशे इंजिनियर ह्या भागांतले जावपाचे, हेची वाडले। डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? अरे नालायका, होच डेव्हलपमेंट। शाळेच्या वर्गाची परवानगी आडोवप्यांक धडो शिकोवपा खातीर देव बोडगेश्वर आणि हेर देवांक गाराणे घालतले अशी शिटकावणी आदले आमदार नरेश सावळान दिल्या। लोक सामके इतलो तो मदान जाल्लो आनी पिसावल्ल्या भशेन जाल्लो आसा। म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलरांक त्रास करप, पंचांक त्रास करप, सगळे पंचायतींतले सगळे लुबाडप। अरे आमी जर काम केली ती आपूण केली म्हणटा, आमी म्हणटात दुसऱ्याचें जर काम जालें आनी तूं केलें म्हणटा व्हड, आमचे तितून आनी काय सांगपाचें ना। पण दुसऱ्याची कामां हाडोवपाक पाप तुका तेका भंगा फुट्टली आनी हांव सांगता आमचे सगळे पेरंट्स घेवन आमी बोडगेश्वराक आसूं, आमी आतां कोटेश्वराक आसूं, आमी माडये वयल्या गवंडाळेश्वराक आमी वचून गाराणे घालतले की जेणे कोणी आमचे जे परमिशन जे आडायला पळय तेचो सत्यानाश करूं। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।